नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार। हांव समिधा कुंकळकर आयच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळयात आयच्यो हेडलायन्स। स्मार्ट सिटीची सगळी मुखेल कामां जातली 15 जूना पयलीं पुराय, मुख्यमंत्र्याचें आश्वासन। जून म्हयन्या सावन मोबायलाचेर येतले तालाव, सांगता येरादारी मंत्री माविन गुदिनो। सोपो घोटाळ्यांत सामील आशिल्ल्यांचेर करतलो खर कारवाय, महापालिका आयुक्त क्लेन मदेराची शिटकावणी। येरादारी नेम मोडिल्ले खातीर संजय बर्डेन केली मुख्यमंत्र्या विरोधात परवरे पुलिशेंत कागाळ नोंद, कायद्याप्रमाण करची मुख्यमंत्र्याचेर कारवाय, बर्डेची मागणी। ह्युमन चेन करून म्हादय विशीं करतले जागृताय, सेव्ह म्हादय सेव्ह गोवा फ्रंटाचो फुडाकार। आनी कुडचडेच्या फूड कोर्टाची सामकीच जाल्या आवतिकाय, बालकृष्ण होडारकाराचो आरोप। आता पळयात खबरो विस्तारांत। स्मार्ट सिटी पणजेच्या उदरगतीच्या नावा खाला पणजेकारांक जावपी त्रासांतल्यान मुख्यमंत्र्यान आता थाकाय दिवपाची आस्त उक्तायल्या। स्मार्ट सिटीची सगळी मुखेल कामां आता 15 जून मेरेन पुराय जातली आणि ते उपरांत पणजेचो एकूय रस्तो खणचे नात। तशेंच सिवरेज पायपलायन तशेंच रस्त्याच्या हॉट मिक्सिंगाचें काम पावसा पयलीं पुराय करपाची सुचोवणी अधिकारी आनी कंत्राटदारांक दिल्या, अशें मुख्यमंत्री सांगता। स्मार्ट सिटीचो सीओ हाडटा आसतना आज मिटींग हांवें सगळ्यांकडे ऑलमोस्ट म्हणजे सगळे कॉन्ट्रॅक्टर्स, स्मार्ट सिटीचे कॉन्ट्रॅक्टर्स, अर्बन डेव्हलपमेंटचे कॉन्ट्रॅक्टर्स, सिवरेजीचे कॉन्ट्रॅक्टर्स, WRDचे कॉन्ट्रॅक्टर्स प्लस कन्सल्टंट, ताज्या भायर आमचे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स ह्या सगळ्यांच्या बरोबर मिटींग केली। तांकां तेंचे रिलेटेड इश्यूज जे आशिल्ले ते सगळे रिलेटेड इश्यूज रिजॉल्व केले आनी तांकां फास्ट ट्रॅक करून 24/7 काम करपाचे इन्स्ट्रक्शन्स दिला। टील 15 जून पर्यंत जी कनेक्टिविटी ना त्यो सगळ्यो कनेक्टिविटीज दिवपाच्यो। इंटर डिपार्टमेंटल तेंचें काम जर कितें उरता आसत जाल्यार ताका शॉर्ट टेंडर काडून तें काम कंप्लीट करपाचें आनी सिंगल पॉयंट कॉन्टॅक्ट इज संजीत रॉड्रिगीज एंड वी हॅव गिवन द फूल पावर्स ऑल्सो टू संजीत रॉड्रिगीज। ताणें एकट्यानूच बाकीची सगळी डिसिजन्स जी आसा ताज्या रिलेटेड ही घेवन सगळ्या जाणांक इन्स्ट्रक्शन दिवपाचें आनी 24 तास काम करून 3 शिफ्टींनी काम करपाक लायला। सगळ्या जाणांक एडिशनल लेबर फोर्स जो जाय तो घेवपाक लायला आनी त्या प्रमाणे 3 शिफ्टींनी काम चलून आमकां म्हणजे मेजर काम्स जितके आहा ती सगळी कामां जाता तितके बेगीन पुराय करपाचें इन्स्ट्रक्शन दिलां। हांवूय स्वता इन्स्पेक्शन्स जे आसा पळय न्हू हे टायम टू टायम रातचे दिसाचे सगळें इन्स्पेक्शन करून ती काम पुराय करून घेतलो। येरादारीचे नेम मोडपी मनशांक सीसीटीव्ही कॅमेरांतल्यान मॉनिटरिंग करून थेट मोबायलाचेर तालाव दिवप 1 जूना सावन सुरू जातले, अशी माहिती येरादारी मंत्री माविन गुदिनो हांणी दिल्या। गोंयांत अपघाताचें प्रमाण वाडपाक लागल्यात। येरादारीच्या नेमाची शिस्त पाळूंक नाशिल्ल्या कारणान हे सगळे घडटा। ताका लागून आता खरपणान तालाव दिवन येरादारीची शिस्त हाडपाची मोख दवरीत सरकारान अशें करपाचें थारायलां, अशी माहिती येरादारी मंत्री माविन गुदिनो हांणी दिल्या। रस्ते बरे केला म्हणून फास्ट वयता, पळयना आपुणूय त्रासान पडटलो आनीकूय कोणा त्रासान घालतलो। आनी हांवें सांगिल्लें जे पर्यंत आमी सफिशियंट नोटीस दिना आमी आमचे कॅमेरा जे आसा मॉनिटरींग जे तुमकां घरा कडेन तालाव येतलो ते आमी मातशें डिले करतले म्हूण आमी 23rd हे इम्प्लिमेंट करपाक केल्लें 23rd सावन। पूण आतां सांगता फ्रॉम 1 जून आमी इम्प्लिमेंट करतले, कित्याक ओन्ली लायन मार्क करपाचें उरला जस्ट बिफोर सिग्नल। फाल्यां आमकां तेजोय दोश दितले। सो आय एम गिवींग यू मोर टायम टू प्रिपेर युअर मायंड। मागीर म्हणनाका आमकां कोण नासलो पुलीस वाडोवपाक, कोणें सांगू ना, पूण आमकां घरा कडेन तालाव येयलो। इट वील कम वीथ प्रूफ दॅट यू हॅव वायलेटेड, यू वर विदाउट हेल्मेट, यू क्रॉस द रेड सिग्नल। ऑटोमॅटीक हे काम कॅमेरा काम करतले आनी हे आमी केले बरोबर सेफ्टी रस्त्यार येवपाना। वी हॅव टू स्ट्रिक्टली इम्प्लिमेंट
आनीकूय हांव थोडे दीस दिता म्हणून आमी 1 जून सन हे इम्प्लिमेंट आमी करपाक केल्ले आसा. कथीत सोपो कलेक्शन घोटाळ्यात सामील आशिल्ल्या दर एकल्याचेर खर कारवाय जातली अशें पणजे महानगरपालिकेचो आयुक्त क्लेन मदेरा हांणी सांगलें. पणजे मार्केटांतल्या सोपो कलेक्शन हो एक व्हड स्कॅम आनी फाटल्या 10-15 वर्सां सावन हे स्कॅम चलत आसा अशें आयुक्तान ह्या वेळार सांगलें. So he has been issued a show cause notice. He has been told why I should not suspend him pending inquiry. A worker who was collecting it has been derostered. So now I am doing detailed inquiry because I have been told that this system was going on for the last 10 years or more. Detailed inquiry now. I want to know who is benefited out of this. As to practice, what has been told to me was that the worker was collecting the sabu, giving to the supervisor. Supervisor was depositing in the municipal treasury. Now, how do I verify what exactly, whether the worker or supervisor is telling the truth? But I know. So, I am going to start to keep it. 50 keep it. How will I verify? Is the receipt? So whatever has happened, I am quite shocked. So it should not have happened. But I am going to ask 10-15 years ago going on like this only. Now, since it has come to my notice, I will do a detailed inquiry. Whoever has benefited, if at all somebody has benefited out of this illegal gain, जाल्या जर कोणाक थंयसर न्हू जाल्यार ताका सारकें कडक हें आसलें जेक्शन आसलें. Recovery, civil and criminal action. So that includes all. And the recovery will be done. Civil and criminal action will be taken. केस करूंक जाय म्हाका कोण कळपाक जाय कल्प्रेट कोण पळय तो मेन मास्टर माइंड कोण तो कळपाक जाय पोस्टात कोणाक काडून व्हरूंक जायना थंयसर. So that inquiry we are doing. So inquiry is under way and I will let you know the outcome. But strict action will be taken. कोणी कितें घेतला ताचो पडटलो. काँग्रेस फुडारी संजय बर्डेन गोयचो मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांचेर येरादारी नेम मोडिल्ल्यान पर्वरी पुलीस स्टेशनार कागाळ नोंद केल्या. पुलिसांनी मुख्यमंत्र्याच्या दबावात येवचे न्हय. जी कागाळ नोंद केल्या ताचेर कायद्या प्रमाण कारवाय करची. जर मुख्यमंत्र्याचेर कारवाय करिना जाल्यार हांव मुख्यमंत्र्याच्या बंगल्यार वतलो अशी शिटकावणी संजय बर्डेन दिल्या. चुकीची गोष्ट आहे. लायक टॅक्स पेयरांचो पयसो तुम्ही आज मोडलेलो आसा न्ही. हांव मागता कित्याक लागून खबर आसा की गोंयच्या सीएमाचेर हांवें कंप्लेंट केलेली आसा. हेज्या पयलीं हांवें पणजे पोलीस स्टेशनाचेर कोवीड टायमाचेर जेन्ना वास्को जेन्ना नवो ब्रीज जो ओपन केलेलो एअरपोर्टाचेर तेन्ना सुद्दां कोविडाचेर तेणी हो रूल मोडलेलो. तेन्ना म्हाका खबर आसा गोंयचे सीएमाचे पोलिसांक हिम्मत ना. हांवें केलेली आसा गोंयचे जनतेक सांगता हांवें गोंयच्या सीएमाचेर हांवें कंप्लेंट केलेली आसा परवरी केलेली आसा. जर तेंच्यांनी नोटिफाय केली आणि जर ताका जर पेनल्टी धाडली तर गोयच्या पोलिसांक हांव सॅल्यूट करता. नाल्यार गोयचे पोलीस जर रस्त्यार जर सादे सुद्दां जर कोण जर आसा अशें जर फाल्यां सकाळी हेल्मेट घालिनासतना जर कोणी पोलिसांनी आडयलो आनी हेल्मेट घालिनासतना गेले जाल्यार गोंयच्या जनतेक सांगता गोंयच्या पोलिसांक तुमी पयलीं विचारात की गोंयच्या सीएमाक तालाव दिलो काय म्हणून मागीर तुमी फारीक करा. हे कित्याक लागून म्हणटा आज पासून ताका हांवें उलयलें आज पासून गोंयच्या सीएमा कडेन पावला आसतलें गोंयचो सीएम केअर करिना. जर तेणी जो कायदो मोडला गोंयच्या सीएमाक जर गोंयच्या सीएमाक कायद्या अंतर्गत जर फारीक करूंक ना जाल्यार 6 म्हयने ताका भितर ही शिक्षा आसा अशें बरयलेलें आसा. कित्याक लागून कायद्या पेक्षा गोंयचो सीएम व्हडलो म्हाका तरी दिसना. कायदो हो सगळ्यांक व्हडलो आनी भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान कायद्याक बगल दिवन कायदो जो हा तोडपाचो प्रयत्न करता. हांवें कंप्लेंट केलेली आहा गोंयच्या सीएमाचेर पर्वरी पोलीस स्टेशनाचेर आनी रजिस्टर करून सांगला ताका हांवें. आनी जर करिना जाल्यार हांव परत थोड्या दिसांनी वयतलो आनी गोंयच्या सीएमाक हांव गोंयच्या सीएमाच्या बंगल्याचेर विचारतलो. हांव म्हाजे कडेन कापास पूण गोंयच्या सीएमान जर सांगपाचें म्हाका परमिशन यो म्हणून हांव तेडे वयतलो आनी विचारतलो तूं हो कायदो मोडलेलो आहा तुजे पोलीस जे फाटल्यान फुडल्यान जे आसा न्ही तुका 10 प्रोग्राम दिसाक आसता मरे 4च दवर. आमची आवय म्हादय सरकार विकपाक फुडें सरला.
तिका वाटोवपा खातीर सगळ्यांनी एकठांय येवपाची गरज आसा। ते खातीर आमची म्हादय वाटोवपा खातीर शेनवारा 20 मेक सांजेच्या 4 ते 6 मजगती पणजी मिरामार सावन सांता मोनिका मेरेन ह्युमन चेन रॅली करून आगळ्या वेगळ्या पद्धतीचे आंदोलन करपाचो निर्णय गोवा हेरिटेज एक्टिव्ह ग्रुप आनी सेव्ह म्हादय सेव्ह गोवा फ्रंट ह्या संघटनांनी केला। ह्या रॅलीक राजकीय तशेंच बिगर सरकारी संघटनांनी तशेंच जागृत गोंयकारांनी तेंको दिवचो अशें आवाहन जॅक सिक्वेराचो नातू जॅक अजित सुखीजा हांणी केला। 18 मेक पणजेक येतिल्ले पत्रकार परिशदेत तो उलयतालो। ह्या वेळार प्रज्वल साखरदांडे, महेश मामरे आनी सेव्ह गोवा सेव्ह म्हादय फ्रंटाचे हेर वांगडी हाजीर आशिल्ले। मुवमेंट हा कर्नाटकात डायवर्जन केला हांव म्हणटलो मंगल पांडे मुवमेंट ऑफ 1857 पासून, कित्याक म्हादय खूब इशू हा, लेकिन आनी हो एक इशू हा तो कर्नाटकाच्या डायवर्जन साकून स्टार्ट जाता आनी आमकां आतां कळोंक जाय की म्हादय आमकां कितें दिता इन दीस एरा ऑफ क्लायमेट चेंज। वॉट डज इट रियली गिव अस? ते आमकां ड्रिंकींग वॉटर दिता, ते आमकां एग्रीकल्चर सपोर्ट करता, इट प्रिवेंट्स सम फील्ड्स फ्रॉम बिकमिंग सॅलायन एंड आमची बायोडायवर्सिटी राखता। So हेका लागून it is very important that all of us have a connection with Maday, and the best way to do it is by coming and participating and seeing the Maday. And from there, I think from this connection, a lot of positive ideas will come. We'll get ideas how to take this movement forward and convince the government. Because I think in Goa, it is only when people come together and there's a mass movement, the government gets convinced about something. So it is my earnest appeal to each and every Goan, and also everyone living in Goa and who loves Goa, to come and participate in this movement. Give us 2 hours of your time from 4 to 6 p.m. Wear white and blue, get your white and blue scarves and dupattas and get your water, and we're just going to celebrate the existence of Maday. Just go and admire it, know its beauty, and we'll have artists, musicians and poets who will sing and talk about Maday. And from there, we will look how we can take this movement forward. It is not really a criticism or anything. It is a celebration of Maday as it exists, and from there we will see how we go forward. So once again, I request each and every person in Goa to give us these 2 hours, and from there we'll make this into a mass movement again. कुडचड्यार बांदिल्ल्या नव्या फूड कोर्टाची वायट अवतिकाय जाल्या। एप्रिल मेरेन हो फूड कोर्ट सुरू करतले अशें पालिकेन सांगिल्लें, पूण निविदा पास जावंक नाशिल्ल्यान हो फूड कोर्ट कोणाक दिलो ना। ह्या फूड कोर्टात रातच्या वेळार लोक बसून सोरो पियेतात, दिसा उजवाडाक जनावरां बसतात। सोरो पिवन कोणे कोणाचो खून केलो जाल्यार हाका जापसालदार कोण असो प्रस्न कुडचडेचो नगरसेवक बालकृष्ण होडरकरान उप्रासला। पालिके मुखार आसून लेगीत पालिका हाचेर लक्ष दिना। ह्या फुडें कोर्टाची देखरेख करपा खातीर पुलीस बंदोबस्त करप गरजेचें अशें नगरसेवक बालकृष्ण होडरकरान स्पश्ट केलें। फूड कोर्ट म्हाका दिसता फेब्रुवारीन केन्ना तो इनॉग्रेट जालो। जेन्ना इनॉग्रेशन जाल्लें तेन्ना लोकांक सांगिल्लें की एप्रील म्हणल्यार तो फूड कोर्ट चालू जातलो। हांवें तेन्नाच सांगिल्लें की एप्रील न्ही तो मे म्हयनो म्हणल्यार पासून चालू जायना, कारण चालू जावपाक फूड कोर्ट चालू करतना जाल्यार देर आर सम फॉर्मेलिटीज टू बी डन। टेंडर काडपाक जाय, टेंडर फ्लोर करून मागीर कोणें कोट करपाक जाय, ती फॉर्मेलिटी आसता। तातूंत मदीं जो टेंडर काडलो ताका कोणेच रिस्पॉन्स दिलो ना, म्हणून आतां परतून प्रायस कमी करून रिटेंडर करपाक गेले। सो हाकाय थोडो टायम वतलो। सो मीन वायल हे जे टेंडराचे जे प्रोसेस चलता ते प्रोसेस चलता आसतना ते फूड कोर्टाचेर कसल्योच दुसऱ्यो गोश्टी जावच्यो न्ही, ही जबाबदारी कोणाली? एक म्युन्सिपालिटीची, मेन म्युन्सिपालिटीची, कारण म्युन्सिपालिटीच्या ताब्यांत तो ऑलरेडी दिल्लो आसा। सो थंय कॅमेरा बसयल्या ज्याची फीड म्युन्सिपालिटीन सप्लाय केल्ली आसा। सो थंय पळयत जाल्यार पासून कळटा की रिकॉर्डिंग जर तर पळयलें जाल्यार खंय कितें चलता, कोण कितें करता तें सगळें कळटा। सो तेन्ना ही जबाबदारी घेवन पुलीस कंप्लेन करून किंवा पुलिसेक थंय पेट्रोलिंग करून ताजेर कितें कंट्रोल दवरपाक जाय आशिल्लो तो दवरलो ना। 100% दवरपाक जाय। पुलिसेक एटलिस्ट इन्फॉर्म करून, कित्याक आज सोरो पिता आसतना थंय समज झगडी जाली
कोणाला मर्डर जालो सोऱ्याच्या नादान जाल्यार ताका जबाबदार मागीर कोण आसतलो तो एक इश्यू जातलो थंय गेटी आसात पूण त्यो गेटी बंद कोणी करपाच्यो एटलिस्ट ताका गेट बंद करून म्युन्सिपालिटीन ताका लॉक तरी मारपाक जाय आशिल्लें जो पर्यंत तें टेंडरींग जायना आनी कोणा हँडओवर करना तितले मनशांनी म्युन्सिपालिटीन लॉक तरी मारपाक जाय आशिल्लें स्वता म्युन्सिपालिटीच्या समोर प्रोजेक्ट हो ताजी दुर्दशा जर अशी जाता जाल्यार बाकी कडेन कितें जातलें. देवकीनगर पाळी 70 वाठारांत नूर बी आदम खान हांच्या मालकी वाठारांत सांजेच्या 5 वरांचेर उजो लागून 1,20,000 लुकसाण जालां. व्हड प्रमाणात जैव विविधताय जळिल्ल्याची म्हायती मेळ्ळ्या. उजो पालोवपी दळाक म्हायती मेळ्ळ्या उपरांत उजो पालोवपी दळाचे जवान घटनाथळार पावले. उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी घटनाथळार पावून उजो नियंत्रणात हाडलो. हो उजो कसो लागलो हें मात कळ्ळें ना. वायब्रंट गोवा समीट व्यक्तिगत व्यावसायिक आणि व्यवसाय कंपन्यां खातीर वायब्रंट गोवा इन्स्पिरेशन अवॉर्ड्स 2023 घडोवन हाडटा. हो सुवाळो जुलैच्या 9 राजभवनाच्या दरबार हॉलात जातलो. 16 विंगड श्रेणीत हे पुरस्कार दितले. या पुरस्कारा खातीर वायब्रंट गोवाच्या वांगड्यांनी आपली नांवां धाडची अशें आवाहन केलां. गोंयच्या वेवसायीक समुदाया खातीर जागतीक माची दिवप हो ह्या कार्यावळीचो हेत जावन आसा. President of Vibrant Goa, would like to extend a very warm welcome to print and electronic media friends for the press meet for Vibrant Goa Inspiration Award. Vibrant Goa needs no introduction. In 2019, Vibrant Goa created landmark history with the first of its kind mega global expo and summit with 600 plus international delegates and more than 12,500 local and national business delegates. Vibrant Goa created many success stories in bilateral trade till now. The Vibrant Goa Expo, we are very excited to bring Vibrant Goa Inspiration Awards, which will be to honor the exemplary Goans. We look forward to the support of industry and business houses to support the event. We have exciting visibility options which can definitely bring the best out of their brands, and we will be revealing the visibility options as in Diamond Partner, Platinum Partner very soon. The venue is Darbar Hall, the prestigious Darbar Hall at Raj Bhavan. The date is 9th July, that is a Sunday, and the time is 6 p.m. onwards, and it will be followed by the dinner. So we, through the voice of Goa from our community of media, we request you all to help us make this event a grand success. गोयचे राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लई हांणी बुधवारात तिसवाडी बेटावयल्या चोडण गावाक भेट दिली. राज्यपाल श्रीधरन पिल्लई हांणी दोतोर सलीम अली पक्षी अभयारण्य तशेंच चोडण गावातली देवळां आनी चर्चीक भेट दिली. सलीम अली पक्ष अभयारण्यात येतकीच आमदार शेट आणि रान खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी राज्यपालाक येवकार दिलो. पर्यावरणाचो सांबाळ करचो असो उलो राज्यपालान मारला. ह्या वेळार तांचे वांगडा तांची घरकान्न तशेंच मयेचे आमदार प्रेमेंद्र शेट हाजीर आशिल्ले. Dr. Salim Ali was one of the greatest contributor to the nature in our country, and he was known to the world about 35 years back. This area, this project is dedicated to Dr. Salim Ali Bird Sanctuary. Since he spent
this time more in Kerala also during the last 35 years back. Our commitment to nature, protection of nature. Now our motherland has undertaken the task to do the maximum for the cordial relation between men and nature. There are two theories in the world. One theory put forward by our country, India, that shows our ancient commitment, ancient our ideology, ancient our basic commitment that nature eco-centric society in the world. Most of the other countries in the world, they are thinking that human-centric society, everything is for human beings. But our concept is that everything for all the creatures in the world, and everybody has his own space, and that is why our Prime Minister recently also declared that our commitment to the nature, we are not using the word exploit the nature. The only country in the world which is not propounding the theory of exploitation of the nature. Instead of that, our concern is nature and human beings are correlated each other, complementary to each other, and it is not contradicting each other. No contradiction is there. गोयच्यान कर्नाटकात वचपी वाहनाक आता अनमोल घाटार प्रवेश शुल्क दिवचो पडटलो. कर्नाटक रान खात्यान आता प्रवेश शुल्क घेवपाक सुरवात केल्या. जड वाहनाक 50 रुपया शुल्क आणि हलक्या वाहनाक 20 रुपया शुल्क भरचो पडटलो. वास्कोचे आमदार कृष्णा साळकार आणि हेर मानेस्ताच्या हाजेरींत वास्को वाड्डेम हांगासर राखणे वणत बांदपाच्या कामाचो शुभारंभ उदका स्त्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकर हांच्या हस्तुकी जालो. दोंगराळ भागांत रावपी लोकांक घसरत्या जमनी पासत धोको आशिल्ल्या भागांची काळजी घेवपाक अशी राखणे वणत बांदतले अशें दाजी साळकारान सांगले. दाजी सांगता त्या प्रमाणे बरेच वर्सांचो इश्यू लोकांची मागणी आशिल्ली की रिटेनिंग वॉल जे आसा पयलीं जेणे करून कॉलेप्स जाता माउंटन जाता पळय लोकांची घड कोसळटा आनी घरांक डेंजर आसा लोकांक म्हणजे ते जावचें न्ही. म्हाजी म्हायती प्रमाणे गेल्या वर्साक कॅज्युअलिटी एक जाली, अशें कॉलेप्स जालें, लँडस्लायड जाली आनी तातूंत भितर एक बायल मनीस भायर पडलो. तें जावचें न्ही म्हणून आमी वॉल जे आसा पळय ती बांदपाक घेतिल्ली आसा. आनीक ताका जर कितेंय कमी पडलें, जर लेंथ कमी पडली, हायट कमी पडली, आमी वाडोवन दितली किंवा सेकेंड इस्टिमेट करता तितकं काम कमी. काउन्सिलरचे म्हणणें आहा की वयल्यान जे काम कार्य स्टार्ट जालो. डेप्युटी मिनिस्टर देव बरें करूं तशेंच आमचे मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हे आमचे फायनान्साचे हेड आसा, तांणी आमकां व्हडलो एमावंट आशिल्लो 5 कोटी रुपया धाकटो एमावंट 5 कोटी सँक्शन केलो, तांचे हांव आभार मानता. आनी खूब गरजेचो आशिल्लो हो अंडर डिजास्टर एक्टून तुमी हो हातभार घेतला. कित्याक आतां पावस भरलो जालो आनी आतां डिजास्टर जावचो न्ही, त्या अंडर हो स्लोप बांदपाचो जालो. म्हाका दिसता हें बांदतकूच ह्या घरान जो लास्ट टायम आमी पळयलें की भायले मनीसो अपघातान मृत्यू जाली, तें जावचें न्ही. हाच्या फुडें आनी खूब जाणां रावतात तांची आनी खंयची ट्रेजेडी जावची न्ही, कोणीय मरचें न्ही. ताच्या खातीर जाता तितले बेगीन रिटेनिंग वॉल बांदून तांचें लायफ सेव करपा खातीर आमचो प्रयत्न आसा. ताच्या खातीर आज हें इनॉग्रेशन आशिल्लें परवाचें काम स्टार्ट जाता. खूब उमेद जाता. काँग्रेसीच्या जैता उपरांत कन्नडिगाच्या मतदारांनी गोंयकारांच्या विरोधात घोशणाबाजी केल्ल्या खातीर समाज वावुरपी तारा केरकारान नाराजी उक्तायल्या. कर्नाटकाच्या वेंचणुके वेळार नेटान प्रचार करपी मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आणि भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांचे खातीर लजेची गजाल आसा आनी देखूनच गोंयकारांक चुकीच्या घोशणाक तोंड दिवचें पडटा.
कन्नडिगा करपाक सोदपी काँग्रेसीच्या कार्यकर्त्यांनी गोंयाचेर न्हय तर मुख्यमंत्री आनी भलायकी मंत्री हांचे आड घोशणा करच्यो अशें ताराचें म्हणणें. तशेंच सरकारान बेगोबेग कन्नडिगा आड गुन्यांव दाखल करचो अशी मागणी तिणें केल्या. इडली सांबार अच्छा आहे, गोवा वाला लुच्चा आहे अशें करून व्हिडिओ व्हायरल जाला. हे गेल्ले न्हू आमचे थंयसर तो चीफ मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर सगळे गेल्ले स्वल्प करून कन्नड उलोवपाक. त्या लोकांनी आतां गोंयवाल्यांक आमकां लुच्चा म्हटला. आतां गोंयवाल्यांक जेन्ना लुच्चा म्हटला आतां प्रमोद आमच्या चीफ मिनिस्टरान खरें म्हणटल्या तो व्हिडिओचेर FIR करपाक जाय. तांकां लागून आमी रे कित्याक लुच्चा बिच्चा म्हणून घेवपाचे? कित्याक आमी लुच्चा म्हणून घेवपाचे? आमकां कित्याक लुच्चा? जे गोंयांक तेंच्यांनी खरें म्हणून जाल्यार जे तांकां थंयसर गेल्ले पळय इलेक्शनाक लागून कोण गेल्ले पळय तांकां तेणें लुच्चा म्हणपाचें. गोवावाला लुच्चा कित्याक? तेणें नांव घेवपाचें कितें तें? म्हाका जाय हेका लागून प्रमोद सावंतान आनी हेल्थ मिनिस्टरान तेजेर FIR केल्ली. कोण ते आमकां लुच्चा म्हणपाक? स्वल्प करपाक गेल्ले तुमी आनी हे पळय स्वल्प दिले आमकां तेंच्यांनी. आमकां लुच्चा म्हणून सोडले. आमी कित्याक आयकपाचें? आमी कित्याक आयकपाचें? हांव परत एकदां सांगता की आमचे चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंतान त्या व्हिडिओचेर हे जाला तेजे वांगडा हांव ते कर्नाटक लोकांक सांगूंक सोदता की तांकां खबर ना गोंयान येवन कर्नाटकाचे लोक कशे रावले. ते 10,000 लाख तेंचे लोक आसा हांगा. तेंचे भाजी विकता, फ्रूट तेंचे विकता, सगळे हांगा बस्ती करता, हांगा कामाक आसा ते लोक. इतले सगळे आसतना हे रितीनी इलेक्शनाचे हे गोंयकारांक लुच्चा बिच्चा म्हणपाचे खंयचो अधिकार आसा तांकां? अक्कल ना ताका? हेच्या पयलीं आनी एक तसो व्हिडिओ व्हायरल जालो गोवाले को हे बोलताय वो बोलताय म्हणून. टॅक्सीवाल्यान एक व्हिडिओ केल्लो आनी आतां वो आमकां लुच्चा बिच्चा म्हणूंक लागलो. अरे तुमी झगडी लायता असल्यांनी गोंयकारा भितूर. कर्नाटकाच्या लोकांक तुमी व्हेले हांगासून तांकां वोट मारपाक. तांकां तुमी एक दिसाची सुटी दिली आनी हे लुच्चा म्हणून आयकपाक आमकां दिले तुमी. कितें तरी लस बीस कितें आसा आमकां आसा लस? तुमकां जर ना जाल्यार कितें म्हणपाचें? म्हाका जाय ते भुरगे ते बॉम्ब मारता पळय इडली सांबार डोसा अच्छा आहे, गोवा का लोक लुच्चा आहे, तेजेर FIR करा. गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. तर रोखडेच पळयात आवाज गोंयचो बुलेटिन. पळयत रावात गोमंतक TV.